वास्को नुस्तें मार्केट वाठारांत होलसेल नुस्तें विक्रेत्यांकडल्यान सुरू आशिल्ल्या वेवसाया आड पारंपारीक नुस्तें विक्रेत्यांनी आक्रमक भूमिका घेतल्या। मार्केटासावन 500 मीटर अंतरांत होलसेल नुस्तें विकतात, ताका लागून आमच्या वेवसायाचेर परिणाम जाता अशी कागाळ पारंपारीक नुस्तेकारांनी केल्या। हाचेर बेगोबेग कारवाय जावंक ना जाल्यार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या। वास्कोच्या पारंपारीक नुस्तें विक्रेत्यांनी मुरगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष गिरीश बोरकर हांची भेट घेत होलसेल नुस्तें विक्रेत्यां आड कागाळ केली। नुस्तें मार्केटाच्या 500 मीटर वाठारांत होलसेल पद्दतीन नुस्तें विकप सुरू आशिल्ल्यान पारंपारीक नुस्तें विक्रेत्यांक अडचणीचो सामनो करचो पडटा। मार्केटात गिरायक येनाशिल्ल्यान तांकां लुकसाणेक तोंड दिवचें पडटा। ताका लागून होलसेल नुस्तें विक्रेत्यांक थंयच्यान काडून तांचेर खर कारवाय करपाची मागणी पारंपारीक नुस्तें विक्रेत्यांनी केल्या, ना जाल्यार खर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी लेगीत तांच्यांनी दिल्या। बाजारात बाबा कांय गिरायक जायना, आयज लेगीन बाजार चालू जालोल्या कोण येना झोपून आनी सांजचे जाल्यार कोणूच येना, साप गिरायक जायना। आनी बाजारांत जी बायली येताली ती येवपा जायत लोक बंद जालोला, गिरायक जायना म्हणून जाणटी जाणटी लोक येताले आमचे बायलो ती येवपा बंद केले जायत लोकांक। गिरायक लोले नुस्तें तेंचे ओपना ते चालू आहा बंद जावपा जायना, सगळी बंद जावपा जायना। मुगे प्रॉब्लेम कितें, आमी कितलेय फाटी गेली सांगून वयता तेका आमच्या बाजाराक सारकें ना। आमच्या बाजाराक बांदलो व्हरप म्हणजे सगळे उदो येता पांये कोडे लोकांचे पांये सारके किचकीच जाले, हायले पांये जीव येस जाता पांय त्या उदो वयर येवन तेजे पांये काबार जाले। तेरेपण बाजारात चोवपा जायना, वास पडला, येवन तुमी चोवपा जाय। तो तेरेपण येवन चोयलो, येवन चोवन वयता आनी तेणे थिंगा आमकां ते हेका होलसेल लोकांक काट म्हूण सांगलोले। 30 तारीख दिलोली, आयज पासून जावं ना। आमी लेटर मारले, सगळे केले, जावं ना, अजून पासून जावं ना। 30 तारीख दिलोली, आयज 11 तारीख जाली, तेरेपण जावं ना म्हणून आमी आयज पोतून येयले तेजे बगलेर केन्ना जातो काय म्हण। तेयी जायना हेयी जायना, कितें करपाचें? 4 म्हयने थिंगा बाजारात चोवपा जायना। तुमी येवन चोयाय बाजारात कितें जालें तें, गिरायक एक ना, वयल्यान हे उदो कुसलो उदो वयर येता आनी आतां तें तर आमी जायना, आमी रस्त्याक बसतली। मागीर आमकां सांगना काय, आमी इतले दीस रावले, जायना आमकां आनी पासच ना आमकां भितर बसोन थिंगा। सांजचे एक मनीस आसना, सकाळीं एक इलो असो कोण येताय ते कोण बाडिल्ले एकदां जालें उरलो ते थिंगा भायर ना, येवन चोयाय तुमी कितें जाता तें। आता किती डिमांड आहे तुमचो सीपी कडेन? तांकां मेन बंद करपा जाय, ते काडपा जाय आनी आमचें मार्केट क्लीन करपा जाय। आमी ते क्लीन कोनाय म्हण ते उदक बिवत तेका लागून आमी पयशे दिनासलोली ताका मार्केटाचे। तो म्हणटा पयशे नाय, आमी कित्याक लागून पयशे नाय? ते उदक येता ते काडूंक जाय, ते आमची एक मागणी आमचें जावं ना सारकें, ताका लागून आमी पयशे बंद केले। कसलो फायदो दिवन? नुस्तें मार्केटाक कुशी होलसेल पद्दतीन नुस्तें विकप्यांचेर कडक कारवाय करपाचें आश्वासन मुरगांवचो नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान दिला। त्या खाऱ्यावाड्याचेर रस्त्याचेर जे नुस्तें घेवन भोंवता बसता ते बसपाचें ना म्हणून तेंचो पयलींसून प्रयत्न आसलो जाले 20-25 वर्सां। कित्याक तेन्ना जेन्ना ते भायर सरता तेणें सांगलें बाबा आमी भितर येवपाक रेडी आहा, जेन्ना ती भायर तेंकां भायर काडीत जाल्यार आनी आमी तेंकां प्रॉमिस केलें तेंकां आमी काडटले म्हणून। पूण खंय तरी इतले प्रयत्न केले ते जावंकूच ना, पुलीस लायलो, सगळें लायलें, कांयच जावं ना। इवन ते म्हणटा पुलिसूय सारकी कामां करना म्हणून, तेंच्या फुड्यानूच ते विकता आनी ते फोनाचेर आसता म्हणून। आतां हांवें PIक फोन मारलेलो, बाबा ती सगळी हांगा येयल्लेली आहा, ती तर 2-3 दिसां भितर ते काडना तूं जाल्यार ती खंय तरी रस्त्यार बसतली म्हणून म्हाका आतां तिणें सांगल्यार तूं डेप्युटी कलेक्टर लेटर कर म्हणून। आतां हांवें COक फोन मारून ताका सांगलां एक लेटर कर डेप्युटी कलेक्टर कडेन आनी फाल्यांच्यान आमी थंयसर पुलीस फोर्स बीन लावन सगळे आमचे मनीस लावन थंयसर कितें आसा ते तेंचे कितें शेड कितें मारल्या, कितें गाडयो दवरल्या। हांवें गेल्या काय मिटिंग घेतलेली आनी मिटिंगेक हांवें सगळ्यांक आपयलेले, आमच्या RTOक आपयलेले आनी ट्रॅफिकाकूय आपयलेले, कित्याक तेंचोय रोल आसा थंय। कित्याक थंयसर ते गाडी लायता आनी गाडी लावन ते थंय विकता म्हणल्यार कशें आमचे मनीस येयलेकूच ते रोखडे टक्क करून गाडयेन घालता ते, कित्याक ती आयसाची गाडी आसता आनी आमी गेले परत ते काडटा आनी परत विकता म्हणून हांवें तेंकांय सांगलें बाबा आमी सगळे मेळोन जर करीत जाल्यार तें काम जातलें म्हणून। खंय तरी आजून तें जावंक ना। इवन आमी तेंकां थंयसर अल्टरनेट जागो दाखयलो बायणां, त्या बायणाचेर आमी तुमी थंय बसा म्हणून, पूण ते आतां कितले 10-15 दीस मायज जाले दिसता तेंकां सांगून पासून, पूण ते खंय तरी आयकोंक ना म्हणून आमी डिसिजन घेतला फाल्यां भितर कितेंय करून पुलीस फोर्स लावन सगळे जाण आमचे सगळे ट्रॅफीक RTOक तांकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता फाल्यां त्या एरियान तुमी भोंवन ते कितें आसा ते थंयचो निकाल लावचो म्हणून।
गोमंतक टीव्ही खातीर वास्कोच्यान किरण बोरकार.